म्हाका एक गजाल सांगा, आय वॉन्ट टू मुद्दम आतां अख्खे गोंय आयची मुलाखत आनी तुमी इतल्याच पोटतिडकीन IIT विशीं सदांच उलयता आयल्यात. यू आर फॉर IIT ऑन प्रिंसिपल. थोडक्या भितर सांगल्यात सुभाष बाब, कित्या खातीर वाय आर यू सो कन्विन्स्ड, कमिटेड आनी कन्सिस्टंट की आपल्या मतदारसंघा भितर IIT जायच म्हणून? बिकॉज गोंया भितर फॉर सम रिजन IIT हॅज बिकम अ हॉट पोटॅटो अँड यू वॉन्ट टू हँडल दॅट हॉट पोटॅटो. I do not know for what reasons you consider IIT as a hot potato. It is not a mining, it is not a industry, it is not a revenue generating for anybody. But even then you call it as hot potato and people feel that it is a hot potato. I do not know in what regards. हांव इतकें सांगता, IIT चे फायदे आयज तुम्ही म्हणटले की IIT सुभाष इतक्या खातीर 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी 20 वर्सांनी हांव सांगता तुमकां, जेन्ना IIT हांगा जातली, जे विरोधक आयज म्हज्या नांवान बॉम्ब मारता आनी शबय घालतात ते म्हजो पुतळो बांदतले. हांव सांगता तुमकां, त्या वेळार कळटलें. हांव IT केल्लो मनीस. गोंयान भितर सगळ्यांच्यांनी पयलीं जेन्ना कॉम्प्युटर्स आयले त्या फर्स्ट कोर्सांतल्यान हांवें पोस्ट ग्रॅज्युएशन केल्लें. म्हाका खबर आसा, आय वर्कड इन बँगलोर इन IT म्हणजे कॉर्पोरेट हावजांनी काम केल्लें आसा. म्हाका खबर आसा वॉट इज द स्ट्रेंथ ऑफ IIT, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी जी जाल्ले आसात. तुम्ही खंयच्याय इन्स्टिट्यूटां वचून पळयात. आय ऑन दॅट पॉयंट. सो एज अ आमदार, मंत्री बिंत्री कुशीक एज आमदार, IIT आयल्यार तुमच्या मतदारसंघाचें कितें बरें जातलें? IIT आयले जर जाय जाल्यार वायट कितें जातलें तें म्हाका सांगात. कोणी सांगपाक शकता म्हाका IIT आयले नंतर वायट कितें जातलें? हांव बरें कितें जाता तें हांव सांगताच. कळ्ळें न्ही? अशें न्ही. दुश्परिणाम कितें काय म्हणटा तुमी? दुश्परिणाम कितें आसा? तातूंत भितर पोल्युशन जातलें, तातूंत भितर कितें जातलें? हांव म्हणटा की IIT आयले नंतर ह्या भागांतली मार्केट जें आसा तें वाडटलें. इकॉनॉमी वाडटली. हांगा रोजगार जातले. हांगा पळय IITच्या ह्या हातून भितर लो लेवल पसून आसा. IIT म्हणल्यार फक्त बिल्डिंगो न्ही. आयज तुमी बिर्लाक वचून पळयले जर जायत, बिट्स पिलांनी पळयले जर जायत, भितर सरतना आसतना तुका 500 लोक आसात ते हावज किपिंगा आसात. हांव म्हणटा व्हडले व्हडले प्रोफेसर जावपाचें उलयना. म्हणजे त्या लोकां भितर आयज सांजचे जेवपाक ना अशा परिस्थितीचे लोक जे दिसवड्याचेर, म्हणजे 50% लोक जे दिसवड्याचेर कामां वता तांकां हांगा मेळटली 15,000ची नोकरी मेळटली. जी अशिक्षीत म्हणजे महिला भगिनी आसा हांकां मेळटले. आमचे जे क्लॅरिकल लेवल पसून आयज हांव IITन जेन्ना हांव आसा, हांवें IITच्या अनेक फावटी पयर एक मेडिकल सुपरिटेंडंट पोस्ट आशिल्लो. हांवें तांकां फोन केलो, आमचे हांगचो एक भुरगो आसा ताका जाय. ताणें सांगलें शुअर, जर तुका तो हेल्प करता जाल्यार अशा लोकांक आमी एग्जाम्पल सेट करतात. आज जे IITन भितर जे प्रोफेसर्स आसात न्ही, गोंयचे प्रोफेसर्स जे भायर आशिल्ले ते हांगा येवन परत करपाक काम लागले. म्हाका दिसता की IIT जाले नंतर आमचे सभोवतालचे स्कूल्स आसात तांकां एक सायंटिफीक आउटलूक उबारी येतली. हांगचे जे प्रोफेसर्स आसा, रिसर्चर्स आसात ते गांवांत भितर IITचे जावं ड्रोन मॅन्युफॅक्चरींग जावं त्यो टॅक्नॉलॉजी आसा ताजे इंट्रोड्यूस करतले. म्हणजे सांगे तालुक्यान भितर आनी एक 10 वर्सांनी IIT करपा सारके स्टुडंट हांगा जनरेट जातले. आयज गोंयान भितर IITचें इन्स्टिट्यूशन तशें ना, एक टेम्पररी हातून भितर आसा. आयज गोंयान भितर ह्या वर्साक हांव तुमकां 25 नांवां दिवपाक शकता की जे IIT करपा खातीर गोंया भायर गेल्ले आसात, ताचे शिवाय गोंयान आसात. आमी जर IIT आसा आनी ताचे जर बेजीक हाजेर आमकां इन्फॉर्मेशन मेळपाक लागलो, डेटा मेळपाक लागलो, ताची एलिजिबिलिटी मेळपाक लागली, ताची पूर्व तयारी जातली पयलेक आसतना. आनी ताच्या नंतर म्हाका दिसता 100-200 कॅन्डिडेट हे गोंयचे आसतले.